जावंक जाय. स्टेट असेंब्लीचे सामकें राज्य आहा आनी हाका लोकसभा इलेक्शन. नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन 2029 इम्प्लिमेंट करपाक देर आर लॉट ऑफ डिस्कस. हे डिस्कशन आयज फाल्यां फॉरवर्ड जातलें. तेजे सपोर्ट करपाक आयज ह्या दिसांनी आमची रॅली आहा, मिटींग आहा. थँक यू वेरी मच. Gandhi Chowk, Mapsa, along with the MLA of Mapsa, Deputy Speaker of our Legislative Assembly, and the councillors, Mahila Morcha, Adhyaksh, all the ladies from prominent ladies from Mapsa, regarding to give support for this women's reservation bill. आणि आयज फाल्यां परवा स्पेशल सेशन आपयल्लें आहा आमच्या पार्लिमेंटान. वी आर डिस्कसिंग द प्रायम मिनिस्टर अलॉंग with his full cabinet and all the elected members there discussing about the implementation of this women's reservation bill. 33% reservation for women at the state assembly as well as in Lok Sabha. We are here to show our support as well as to thank our Honorable Prime Minister for being there for our ladies. जेन्ना 73rd and 74th constitutional amendment केल्ले आनी पंचायत लेवल आनी म्युनिसिपालिटी लेवल 33% बायलांक रिजर्वेशन दिल्ले. आतां सद्याक 14 to 15 lakhs ladies are there as a women representatives, as sarpanches at panchayat level and as well as local urban body level. So here is a push especially from our Prime Minister to give the ladies what is due. The ladies are 50% of the population of India, and it was long overdue. And again, once again, thank to our MLA for being here, to all the councillors and all the ladies. And here again, we are here to show the support for this 33% women reservation bill. Thank you. वुमन्स रिजर्वेशन बील आयज मोठे तर्फे डिस्कस चालू आसा. आनी जशें बाय मॅडम MLA लायला लोकन म्हटलें 33% रिजर्वेशन जावचें ह्या देशान आमकां दिसपाक येता की पंचायत लेवलीचेर आनी म्युनिसिपल लेवलीचेर ऑलरेडी हें रिजर्वेशन जाल्लेलें आसा. आनी त्या कारणाक रिजर्वेशना कारणाक आमच्या म्हापशा शहरा भितर वी हॅव 33% रिजर्वड सीट्स फॉर महिला. आनी आमी जर पळोवपाक गेल्यार आमचे फाटले 5 वर्सां वी हॅव सीन अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ लेडीज इन टर्म्स ऑफ चेअरपर्सन इन म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील. तशेंच आमचे मदीं आयज एक्स चेअरपर्सन डॉक्टर नितन बिचोलकर आनी बाय शुभांगी वायगणकर आमचे मदीं ऑलरेडी आसा. आनी ही नवीन कावन्सिलर न्हू बाय शुभांगी वायगणकर हाचे पयलीं एक नगरसेविका म्हणून आसली पयलीं. And after the reservation we can see that more opportunity is given to ladies to empower them not only to represent people but for the women to feel that they have a voice, somebody who understands them, somebody who can voice their opinions. आमकां खबर आसा every house runs because of a woman who is part of that household. जशें म्हाज्या घरान म्हाजी बायल आसा तशेंच तेजे पयलीं म्हाजी आवय आसली. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाच्या घरान एक बायल आपली बायल एक महिला घर चलयता. आनी भुरग्याचें शिक्षण, भुरग्याचें होमवर्क, घरांतलें जेवण हें सगळें करपा खातीर महिलांनी इतलीं वर्सां ही कामां केलेलीं आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या टायम आयलोलो आसा हिंकां आनीकूय रिप्रेझेंटेशन गावचें म्हणून. आनी विदावट रिप्रेझेंटेशन आमच्या गोंया विधानसभेन ऑलरेडी 3 महिला जावन आसा बाय दिलायला लोगो, बाय दिव्या राणी, बाय जोनोफा कॉन्सरात. हेजे पयलीं वी हॅव ऑल्सो सीन टॉल वुमेन लिडर्स सच एज विक्टोरिया फर्नांडीस, बाय एलिना सल्लाना, जायतीं जाणां हाजे पयलीं आसलीं.
दीस इज विदाउट द रिजर्वेशन. जर आमी रिजर्वेशन आमी ह्या महिलां खातीर दवरलें म्हाका दिसता आनीकूय बायलां फुडें सरतलीं आनी तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी गावतली टू बिकम MLAs, टू रिप्रेजेंट थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टीव. महिला खातीर, महिला शक्ती खातीर कितें ती करूंक शकता, हाव दे कॅन शो वॉट एन एम्पावर एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द नेशन. आमकां खबर आसा की ह्या देशाचे प्रेसिडेंट बाय द्रौपदी मुर्मू, she is a woman who has worked very hard for the welfare of her village, for the welfare of the people, coming from a backward caste. तरी आसतना तिणें बरें रिप्रेजेंटेशन आमच्या देशा खातीर दिल्लेलें आसा. संवसारभर ती भोंवता, आमच्या देशाचें नांव वयर काडीत आसा. हांव परत सगळीं महिला हांगा जल्लेले आसा तांकां आय वूड लायक टू विश दॅम ऑल द वेरी बेस्ट. कारण हें जें बील हाडलेलें आसा तें तेंच्या खातीर हाडलेलें आसा. आनी वी नीड टू क्रिएट वुमेन लिडर्स इन आवर सोसायटी. जस्ट लायक इन द प्रेस म्हाका हांगा दिसपाक येता देर इज मोर दॅन 50% वुमेन एम्पावरमेंट हियर इन द प्रेस इटसेल्फ. So that shows that it is no section should be left under, and I think after we started with politics, it will send a good message across the nation, across the state and across the entire world. नारी शक्ती वंदन या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हांगासर आसा 33% महिला आरक्षण ह्या हेचें जे बील पास जावपाचें आसा ते पार्लमेंटात आतुरतेनी सगळे जण वाट पळयता आणि त्या खातीरूच आमचो सपोर्ट आणि त्याच्या खातीर आमी सगळी महिला हांगासर म्हापशेकर अलॉंग विथ आर MLA जोशुआ डिसूजा सर आणि डिलायला लोबो यांच्या सांगातीन हांगासर आसा. कित्याक एक बोध आमी सगळ्यांक दिवंक शकता की प्रतिनिधित्व करूंक जाय, तुमकां चान्सीस मेळोंक जाय, ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक जाय आणि जेन्ना तुमकां जबाबदारी दिली वयता तेजो तुमी सातत्यान त्याच्या फाटल्यान येवन तुमी प्रयत्न करून फुडें सरूंक शकता. आज आमकां जे हांगासर जे हे बील पास करपाक करून बायलां खातीर जे व्हडले कार्य करपाचे जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अंतर्गत हे जी चालना मेळिल्ली आसा. तसेच आमच्या गोंया राज्यात आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आणि हांगासर म्हापशेकर आमी सगळीं जाणां मेळोन आणि आमदाराच्या सातत्यान म्हणटा तशें पुढाकारान आणि बिकॉज ऑफ द एनकरेजमेंट अँड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दीस मुवमेंट आमी हांगासर आज सगळीं उबी आसा आणि बिग सपोर्ट फ्रॉम द लेडी दॅट इज ऑलरेडी हू इज देर हू इज लिडींग इन दीस MLA आमची डिलायला लोबो मॅडम आणि माझी पास्ट चेअरपर्सन, ऑल माय काउन्सिल मेंबर चेअरपर्सन, बिकॉज ऑफ सम रिजन शी इज हेल्ड अप विथ द वर्क आणि सगळी माझी महिला हांगासर आसात त्यांच्या हितून सातत्यान उबे रावन एकजुटीन आमी सांगू शकता की हे बिलाची आमी आतुरतेने वाट पळयता आनी आमकां शुभेच्छा आसा आनी वी आर सपोर्टिंग दीस बील टू पास इन द पार्लमेंट. पेंडींग विषय आसलेलो ह्या खातीर आमी गोंयची महिला जावं प्रत्येक स्टेटीची महिला दिल्ली पर्यंत गेल्ली. मनमोहन सिंगा कडेन आमी आरक्षण मागपाक गेली 22 वर्सां पासून ज्या विशयाचेर आमी झगडटाली ते आज नरेंद्र मोदी बाब आमचो प्रायम मिनिस्टर तशेंच गोंयचो CM प्रमोद सावंत तशेंच आमचो म्हापशाचो डेप्युटी स्पीकर जोशुआ तशीच आमची मॅडम दिलेना आणि आमचे एक चेअरपर्सन मुखान बिचोलकर आणि म्हापशाची सगळी बायलां जी आज आमी हांगा सरकाराक तेंको म्हणून जमलेली आसा तेच्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. कारण खरेंच बायलांक खंयच कमी ना ह्या हेतूंतल्यान सुद्दां आरक्षण मेळ्ळें म्हणजे आनी जोरान काम जातलें महिलां खातीर. त्या खातीर आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा सरकाराचें. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात GNH.